खूंय रे बोदका पत्ते जाता चान्सूच पडना गॅस केरकर. ओके कितें तुमचो इशू आसा हांगा? आमचो इश्यू असो सगळ्यो पट्ट्यो म्हणत रावता. पट्ट्यांक वचूंक गेल्यार एक पट्टी 4,000 4,500 पट्ट्यो सांगतात. कितें डिस्कावंटूय दिना कांय कमीय करिना आनी भितर टोल घेता आपले कायद्या प्रमाणे टोल घेता. ते टोल घेता आनी फायदो कितें टोल फायदो ना. तेच्या पयलीं हांवें 1 म्हयनो पावस पडच्या पयलीं म्हटलेलें हांवें ते टोलवाल्याक दुसऱ्याक हें कर पावस पडच्या पयलीं कामां करूंक जाय म्हणून कितें तें रस्त्याचें हें करपाक जाय म्हणून. हे रस्त्याचें कोण काम करूंकूय सोदिना आनी कोण खबरूय घेयना. हांवें विचारपाचें सोडलें तेंकां कित्याक आमकां कांय दिसना फायदो ना. पूण कितें जाता लोक आमकां विचारता लोकांची जबाबदारी आमकां घेवची पडटा. कितें म्हणून बाबा तुमी पयशे घेता ते कसले कित्याक लागून पयशे घेता. लोकांचें हें चुकता थोड्यो बायलो अशी आसता भुरग्यांक सांबाळपाक सगळें हालता चलता लोकांचें सगळें चुकता. मातशें हात आदळटा आनी कितें आदळटा तकली आपटा ते सगळ्यांक मार बसता पॅसेंजराक. तर पॅसेंजर अशें ते कंप्लेनाची कामां आमकां कंप्लेनां दिवची पडटा. केन्नाच्यान जाता हो प्रॉब्लेम? हे आतां प्रॉब्लेम आतां 15 दीस माहीत जालें. हांवें सांगलें तांकां 1 म्हयनो पयलीं पावस पडच्या पयलीं कित्याक पावस पडच्या पयलीं 1 म्हयनो तुका सारकें सुकें उरता. केन्ना तुका रस्तो मातसो कडक जाता स्ट्रॉंग जाता. हे कितें करता रस्त्याचें काम करूंक सोदिना. हे फक्त पयशे घेता आनी आपल्या भितर कामां करता. टोलवाल्या कितें टोलवालो घेतलो वयतलो तेच कितें 6 कितें तेंचें पडटा आमचें करता. पूण तांकां खबर ना भितरल्यान कितें चलता पयलीं बाबा कितें करूं जाय कशें करूं जाय रस्ते कितें जाता लोकांक कितें जाता लोकांक कितें त्रास जाता. लोकांची ही मागणी आसा पूण लोकांची मागणी आमचे कडेन जायना सॉल्व करपाक. कित्याक ते भितर गेल्ले फावटी ते चोराचे कांय दिसतालें एक्शनूच घेयना. आतां ते हेल्थ मोठे फातर घातले ते तर फातर घातले ते गाडी तर अशी लोडाची ते कोण ताका जबाबदार कोण सारकें लेवल ना सगळें वयर सगळें फातर कशें मारले येदे त्या फातराचेर तुका गाडी आनी समज लोड आहा आनी गाडी तर फुडें वचना कितें करतलें मागीर आं कांयच करूंक शकना न्हू. गाडयेच्यो पट्ट्यो सदां म्हणत रावता एक ना कितें ना कितें म्हणत आसता. व्हडची गाडी लेवलाक बरी चलता. पावसाच्या हिसोबान हाका लोक मारता कामूच करूंक सोदिना. टोलवाल्याक आमी पयशे दिना टोल थंयसर आड घालतले आनी बंद करतले कित्याक तांकां आमचें काम करूंक जायना. पूण हे कोणाक लागता PWDची हेका? हेच चड करून हेका लागता ते कदंबाकूच लागता PWD लागतलें तें. पूण एक्शन घेवंक जाय हेंच्यांनी हे भितर MD तुमी कांयच एक्शन घेयना कांयच घेयना. महिला फॅमिली आनी हांव कालापूर करपाचो तिका ते मानशे सारके इतले होल पडले की आमी पट्ट्यो सगळे वयता कितें करपाचें आमी सो इनकन्विनियन्स इट इज. वी हॅव टू टेक सॅलरीज ऑफ ड्रायव्हर कंडक्टर एवरी सेकंड डे गाडी मोडटा आनी RTO पब्लीक मागीर रूम आसता कोण ना बसी ना लोक बोट मारता कंप्लेन आसता. आतां कदंबान पळोवची हें सगळें. सद्या आतां कदंबाच्या तेन्ना तुमी गाडयो भायर घेवन वता ती सायडीच्या थंयसर कशें कितें कंडिशन? हॉटेल बसून वचूंक जाता ते जाल्यार व्हेरी गुड करी जाता. गाडी काडपाक सामकें त्रास जाता. त्रास जाता आनी टोल फारीक करता मागीर टोल आनी लेट पावता मागीर सगळे पयशे खाता. तुमी जे खड्डे पडल्या ते एवरी इयर होच प्रॉब्लेम आसा. करपाक सिमेंट करपाचें नाजाल्यार कितें करपाक ह्या कांयच करना ते एवरी इयर न्हू एवरी मंथ जाता ते प्रॉब्लेम. मातशें कदंबान ते सगळें पळोवपाचें. गाडयो सगळ्यो मोडटात आमच्यांनी कांयच ना आमच्या 15 मिनटां रिपोर्ट येना गाडी म्हणटकच मागीर कितें करपाचें न्हू ड्रायव्हर कंडक्टर पे मागीर काडचे पडटा पयशे काडचे पडटा मागीर गाडी पळयता लोकांक डिफिकल्ट जाता भुरग्यांचे स्कॉल कामाक जाता पट्टी मोडल्या कांय करपाचें. आज लोक कंप्लेन करता बसीना आतां टोलाचे पयशे आमचे तांकां दिवपाचें ना म्हणून कित्याक दिवपाचें आमी सगळें हॉटेल पडल्यार आतां पळय एकाच गाडी पळय म्हाजी आतां पट्टी मोडल्या कितें करपाचें. पट्टी टूटा मेन पट्टी मेन पट्टी क्यों मतलब क्या हुआ किससे? चल के गट्टी पड़ता है साल सेंटर बहुत लूज हुआ पड़ता उधर वो रोड की वजह से मतलब रोड ठीक सही नहीं है उसकी वजह से हाँ